गोयचो उदरगतीचो दर 2% देंवतलो. आर्थिक वसुली देंवतली. अभिभाषणात राज्यपालान उक्तायले मत. म्हादयचेर चर्चा करपाक स्थगन प्रस्ताव न्हयकारिल्ल्यान विरोधक बेजार. विधानसभेत केलो बोवाळ. मात सभापतीन केले निर्णयाचे समर्थन. नव्या मोटर वाहन कायद्याप्रमाण निश्चित केल्ले शुल्क देवप अशक्य म्हणटा येरादारी मंत्री. मंत्रिमंडळाचे बसकेत थारतली शुल्क वाड लागू करपाची तारीख. आपल्या मागण्यांक खातीर ऊस शेतकार परतून देवले आंदोलनाच्या मळार. महिन्या भितर ऊस तोडणी जातली काय ना, शेतकारांचो सरकाराक प्रश्न. बुधवारा मुख्यमंत्री स्वता घेतलो शेतकारांची भेट, सांगले सहकार मंत्र्यान. विखच आसपाक शकता वाघ मरफा फाटले मुख्य कारण म्हणटा मुख्यमंत्री. कायदेशीर चौकशीचो दिलो आदेश. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. विधानसभेत राज्यपालान केल्ले अभिभाषण म्हटल्यार सरकाराच्या वतीन मांडलेली परिस्थिती. गोयचो नवो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान आपल्या पयल्याच अभिभाषणात गोयचो उदरगतीचो दर 2% देंवतलो ही परिस्थिती मान्य केल्या. तशेंच महसुलाची येणावळ उणी जाल्या हेय मान्य केले. मात त्याच वेळार सांगले गोयचे दर मनशी उत्पन्न 5 लाख जाला. पुराय भारतात सगळ्यात चड. म्हटल्यारच आमचे अर्थव्यवस्थेची भलायकी खूपच बरी आसा. भारतीय संविधानात संसदेने केल्ले 126व्या सुधारणेचेर विधानसभेची मोहर मारपा खातीर मंगळारा एका दिसाचे अधिवेशन आपयल्लेले. पूण त्याच वेळार नव्या वर्सांतले हे पयलेच अधिवेशन आसलेल्यान रिवाजा प्रमाण राज्यपालाचे अभिभाशणय जालें. नव राज्यपाल सत्यपाल मलिकाचे गोंय विधानसभेतले पयलेच अभिभाशण. पळयात तो कितें म्हणटा तो. You are all well aware that in spite of mining ban, global economic slowdown and revenue resource reduction in the state, the gross state domestic product estimates of Goa have registered a growth rate of 11.8% for the year 2017-18 provisional and expected to achieve a growth rate of about 9.8% during 2018-19 with a per capita income of rupees 5 lakh, which is highest in the country, more than 3 times of the national average, thus portraying a robust and healthy economy. My government is working meticulously to improve the revenues of the state. The revenue collection through GST was 2558.40 crore till December 2019. Excise revenue collection up to December 2019 has touched rupees 351.55 crore, showing a growth of 7.6% compared by the same period of the previous year. Revenue of rupees 194.10 crore has been collected towards registration of vehicles during the current year till December 2019. I am happy to say that Goa is performing well with regard to the Human Development Index with respect to health, education and living standards. We aspire to develop Goa as one of the best states in the country. May recall that the development journey so far was not easy and is only due to our determination, self-respect, self-confidence, and the state has become a role model in certain areas due to astute leadership and support and cooperation of the people of the state. शेती, पर्यटन, भलायकी आणि शिक्षणाच्या मळार गोंयान कशी उदरगत केल्या तेची वळेरी राज्यपालान आपल्या अभिभाशणांतल्यान दवरली. वांगडाच म्हादय प्रश्नाचो मुजरत उल्लेख केलो आणि मायनिंगाचे प्रकरण खंय पावला तेवूय सांगले. My government is conscious about Madey, an issue which affects every Goan. Madey water dispute between Maharashtra, Karnataka and Goa is about sharing water of interstate river Mahadevi. Efforts of my government is to prevent water diversion outside the river basin. The tribunal which was appointed in November 2010 gave its award on 14/8/2018.
Goa requested for a clarification from the tribunal US 53 of the ISW Act 1956. Goa has also filed a SLP in Supreme Court praying for review of the tribunal award besides filing necessary contempt proceedings before the Honorable Supreme Court. All possible support to mining dependents for which financial assistance of rupees 108.4 crore has been sanctioned. Government has deliberated on the issue with union ministers on several occasions and has submitted 4 representations so far. Government has also suggested possible alternatives for amendment of the Goa, Daman and Diu mining concessions, abolition of Declaration as Mining Lease Act 1987, wherein its implementation is sought to be prospective in nature. In the meanwhile, the state is exploring all the possibilities, lawful options to resume mining operations. The state has also filed review petition before Honorable Supreme Court to review its order dated 7 February 2018. Honorable members, my government is very optimistic in resuming mining operations in Goa during the ensuing season, thereby rejuvenated state's economy and lives of citizens. My government has left no stone unturned to explore all possible ways and means for resumption of mining in Goa. गोवा 365 ब्युरो पणजी. मंगळारच्या विधानसभा अधिवेशनात म्हादयचेर चर्चा करपा खातीर स्थगन प्रस्तावाची विरोधकांची नोटीस सभापती राजेश पाटणेकरान न्हयकारली. विरोधकांनी ह्या वेळार निषेधाचे तख्ते उबारत आमची म्हादय आमकां जाय अश्यो घोषणाय दिल्यो. ह्या घोषणांचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सभाघरा मुखार दवरिल्ले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पासय जाले. त्या उपरांत विधानसभा बरखास्त केली. केंद्राच्या विधेयकाक मंजुरी मेळोवपा खातीर तशेंच व्यवसाय सल्लागार समितीचो अहवाल मंजूर करपा खातीर आनी भारतीय संविधानात संसदेन केल्ल्या 126व्या सुदारणेचेर विधानसभेची मोहर मारपा खातीर मंगळारा एका दिसाचे अधिवेशन आपयल्लें. वादाचो विशय जावन राविल्ल्या म्हादय मुद्द्याचेर स्थगिती हाडपाचो प्रस्ताव विरोधकांनी सभापती मुखार दवरिल्लो. Speaker sir, I had requested you that since there was this important bill, we said we are supporting this amendment. We have supported, and now our adjournment motion. Please take up our adjournment motion. Adjournment motion. Now, Speaker sir. Introduction. Consider. CM. Speaker sir. Adjournment motion. GST. On important issue. Adjournment motion on that we will take afterwards. Adjournment motion. Let him take first. Adjournment motion. स्पीकर वा अजेंडाचे ना तेका कितें सांगता ते काड म्हूण सांगता काय ना उलोवपाचें बी खंय रे आमचो सब्जेक्ट आतां उलोवपा दिवंक ना तुमी तुवें तेंचे भितरलो कितें Speaker sir. एक मिनिट. नाका म्हणटाले आमकां उलय नाका म्हणटाले Speaker sir, under Rule 68, the united opposition has moved a adjournment motion. The adjournment motion is on the specific issue of Madhai. आणि मादई खातीर जे जे कितें करपाक जाय ती करपाची आमची तयारी आसा. Speaker sir, what issue? आसा त्याला 68 च्या अंडर नोनी. स्पीकर सर, Speaker sir, CM कित्याक मदीं उलयता? हांव उलयता मागीर उलय न्ही. Speaker sir, Speaker sir, एक इशू आहा. अधिवेशन सोंपले उपरांत म्हादयच्या स्थगन प्रस्तावाचेर विरोधक गोवा 365 कडेन उलयले. सर आयज ती एडजर्नमेंट स्पीकर डिन अलाव तुमचे म्हणणें हेजेर कितें आसा? एडजर्नमेंट मोशन जे ताणें डिजअलाव केला ते रिजन बरोबर ना. एक्चुअली ताणें डिजअलाव केल्या जातालें सिन्स इट इज इन द सुप्रीम कोर्ट. इश्यू इज इन सुप्रीम कोर्ट. ही शूड हॅव कोटेड डेट बट डेट ही इज नॉट कोटेड. सगळ्या आमदारां म्हादय जाय आनी म्हादयचेर डिस्कशन नाका हें बरोबर न्हय. एक डिसिजन तांणी भारतीय जनता पक्ष आनी ताजे बरोबर जे कोण आसा तांणी घेवपाक जाय की म्हादय तांकां जर जाय जाल्यार तांणी ओपनली येवपाक जाय. भारतीय जनता पक्षाचें गव्हर्मेंट आसा
कर्नाटकांत भारतीय जनता पक्षाचें गव्हर्मेंट आसा, सेंट्रलाक भारतीय जनता पक्ष आसा आनी इतल्या आसून हें जायना हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ आमी खंय तरी कमी पडटा आनी त्या खातीरूच हो इश्यू गोंयचे जनतेन घेवपाची आवश्यकता आसा आनी ताजे बरोबर आमी मुखार वतले आनी वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड टू स्टार्ट द एजिटेशन. आज विधानसभेचो पयलो दीस आशिल्लो. पयल्याच दिसा अत्यंत म्हत्वाच्या आनी जिव्हाळ्याच्या विशया कडेन सरकाराचें लक्ष वेधपा खातीर आमी 10 आमदारांनी एडजर्नमेंट मोशनाची नोटीस दिली. आमची अपेक्षा आशिल्ली की सगळे जाण सांगतात की म्हादय आमची आवय, म्हादयक आमी दिवचे ना. आमची अपेक्षा आशिल्ली की हे एडजर्नमेंट मोशन एडमीट जातलें आनी ताचेर चर्चा जावपाक जाय. Motion was unitedly moved because it is urgent. It is with one definite clause only of Madai, and it is of public importance. These are the 3 qualifications required under 69 for the speaker to allow. It appears that the speaker has been advised wrongly. See, the grounds on which he has disallowed our motion, the ruling itself is suspect, because the issue could have been that the matter is sub judice. Other than this, they have used all other grounds, saying that it was a special session. This is not a special session. By the way, the session is not adjourned sine die. It is brought to bring the budget. So that means these guys don't know what they are doing. The immediate threat is that the Prime Minister has been requested to sanction 50,000 crores for ongoing irrigation projects by the Karnataka Chief Minister. Now, who in Goa can say that the ongoing irrigation project does not include the Kalsa Bandura project, which is the point, which is the contention, the main issue in contention. Now, therefore, we believe that the governor's quintessential question that Goa was cheated on Madai issue. Now, our point was who cheated Goa? सचिवालयातल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉश्ता आणि खबराकार समीप नार्वेकरा बरोबर व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. नव्या मोटर वाहन कायद्याप्रमाण निश्चित केल्ले शुल्क उणे करप शक्य नाशिल्ल्याचे येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. हे शुल्क देंवोवपाचो राज्य सरकारांक अधिकार नाशिल्ल्याचे अॅटर्नी जनरलान सांगलेले. नव्या मोटर वाहन कायद्याप्रमाण निश्चित केल्ले शुल्क लागू करपाचो निर्णय फुडले मंत्रिमंडळाचे बसकेत घेतले. कांय नेमा खातीर निश्चित केल्ले शुल्क देंवोवपाचो सरकारचो विचार आसलेलो, पूण कांय नेमांचो शुल्क तसोच दवरलेलो. ही नवी शुल्कवाड डिसेंबर म्हयन्यांत लागू करपाचें थारायिल्लें, पूण ही शुल्कवाड लागू करपाक मातसो कळाव जालो. ह्या विशीं येरादारी मंत्री माविन गुदिनो कितें सांगतात ते पळयात. We had proposed certain changes as far as fines are concerned. Because there will be hue and cry in a place like Goa. 3 other states had lowered the thing, but now the Attorney General has given an opinion that states have got no right to reduce the fines. So we will have to take a call in the next cabinet. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. शेतकारांक वाऱ्यार उडोवपाची तयारी आसा जाल्यार तशें स्पश्टपणान सांगात, पूण आमची दिशाभूल करूं नाकात. भूमिका स्पश्ट करात, नाजाल्यार आमसभा घेयात. सरकारान म्हयन्याभरात ऊस तोडून व्हरचो हे विशीं लेखी आश्वासन दिवचे. उतर दिना मेरेन गेटी वयले हालचे नात अशें म्हणत ऊस उत्पादक शेतकारांनी ऊस कारखान्या मुखार आंदोलन सुरू केला. सारे कामगारांचो दिसवडो आणि हेर गजाली धरून सगळोच खर्च वाडला. देखून आमच्या ऊसाक योग्य बाजारभाव मेळचो अशें शेतकारांचें म्हणणें. तशेंच कारखान्यान ऊस कापून व्हरचो, नवीन कारखानो घालता अशें सांगून आमकां वाऱ्यार उडोवचें न्हय अशें शेतकारांनी मागलां. पर एकर शेतकार 40 ते 45 हजार रुपये एकरान इन्व्हेस्ट करता आणि ते इन्व्हेस्ट करून त्याचे कष्टय असता. ते कष्ट आणि इन्व्हेस्ट केल्ले पयशे जर रिकवर जातलो ताका गॅरंटी जाय बाबा फुडल्या वर्सा आपल्याला ऊस केल्या आमचो घेवपी मनीस आसतलो, म्हणजे शुगर फॅक्टरी आसतली. आणि आमची मागणी आसा फुडल्या वर्सा आमी ऊस ओनू कर्नाटकांत धाडले म्हणून फुडल्या वर्सा आमी कशेंच कर्नाटकांत धाडचे ना, नाजाल्यार हाडून हांगा उडयतल्यार सरकार ताका जबाबदार आसतलो. आज फिल्डार तो उबो ऊस आसा तो 100% सरकार तोडून व्हरतलो आणि न तोडून गेल्यार सरकार जबाबदार आसतलो. हे तांणी लेखी बरोवन दिवपाची गरज आसा. तो पर्यंत आमी ह्या गेटी वयले हालचे ना आणि ते जर आश्वासन दिना जाल्यार आमी हांगा उपोशण करतले जो पर्यंत आश्वासन किंवा ठोस निर्णय जायना तो पर्यंत. तेणी आमकां सांगपा जाय एक तर फॅक्टरी बांदतलो ना बांदतो जाल्यार फुडें कितें करतलो.
हांकां मिनिस्टरांक पेमेंट मेळना तो बंद करा, आमकां दिया हांगासर ते करा मरे तुम्ही. कापोसाला ये आयज तुम्ही हांगासर कोण तरी येतले तेव्हा मरे आमी कोण उठचा हय मरे कोण उठचा ना, आमी भियेना. आमकां धमकी दिता कितले कोण येता पळयता म्हणून आमी पळयता, येवनी तांकां हांगासर. 1200 मेट्रिक टन प्लांट चलना जाल्यार 2500 मेट्रिक टनांचो प्लांट हाडून सरकार करतलें तरी कितें? 2500 प्लांट घातलो आनी ताका तितल्या उसाची पुरवण जावंक ना जाल्यार आमकां गृहीत धरचें न्हय. कित्याक तर इतल्या व्हडल्या प्रमाणांत ऊस लावपा खातीर आमचे कडेन जमनीच नात. अशें आसूनय सरकार आमच्या माथ्यार 2500 प्लांट थोपता कित्याक? होवूय शेतकारांचो प्रश्न. हो प्लांट 1200 तो 1250 प्लांट आसा आणि आता सरकाराच्या धोरणाप्रमाणे 2500 मिनिमम प्लांट जोपर्यंत घालिना तोपर्यंत सरकार परमिशन दिना. आता 1200 प्लांट जर हांगा चलना जाल्यार 2500 प्लांट हांगा सरकार हाडून करतलो कितें? त्यापेक्षा ही आशिल्ली फॅक्टरी जिवंत दवरुपाक सरकार शक्य ना. 1200 प्लांट आज आमकां शक्य आहा, पूण फाल्यां सरकार शेतकऱ्यांक ब्लेम करतलो की 2500 पर डे मेट्रिक टन ऊस तुम्ही शेतकऱ्यांक घालचो म्हणून. आणि शेतकऱ्यांक ते शक्य ना, कारण आमचे क्षेत्रफळ आहा ते 55,000 स्क्वेअर मिटराचे आसा, एकर आसा. आणि तितूंक आमी 2500 मेट्रिक टन हांगा पर डे ऊस दिवंक शकचे ना. मागीर हो सरकार आमचेर 2500 प्लांट थोपता कित्याक? आणि 2500 प्लांट जो पर्यंत घालिना तोपर्यंत सेंट्रल गव्हर्नमेंट परमिशन दिना. मागीर शेतकऱ्यांनी करपाचें कितें? आंदोलन करपाचें न्ही जाल्यार कितें करपाचें? शेतकऱ्यांची जनरबडी घेऊन शेतकऱ्यांक डिटेल सगळं सांगपाचें सरकार सांगपाक तयार ना. वयल्यान सरकार धमकी दिता करूनी 4 शेतकरी मरते, कितें करता ते करूनी. ही भाशा कितें? शेतकऱ्यांक वाऱ्यार घालपाची तयारी आसा जाल्यार सरकारान क्लियर करचें. आज युवा वर्ग आहा, ह्या फाल्यां जर ह्या शेती वेवसायाक जर येवपाचें जाल्यार कितें जाय जाल्यार कोणाच्या आदाराचेर येतले? सरकार जर अशी दिशाभूल करता. शेतकऱ्यांनी बेश्टे काचाबूल जावचे न्हू. स्वता मुख्यमंत्री शेतकी मंत्र्याक बरोबर घेवन बुधवारा संजीवनी साखर कारखान्यात वचून बसका घेतलो अशें सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सांगलां. सरकाराच्या उतराचेर विस्वास दवरात असो उलय ताणें मारला. तांकां रकाद पावयलेलो आशिल्लो, तांचेय तो फुडारपण जर कोण करताले जो मोर्चाचो ताकाय आमी फोनाचेर आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबू कवळेकर उलयलेलो आसात. आमी RCS आमचो ऑफिस जो आसा ताका आमी सांगिल्लें आसा की RCSच्या बरोबर आमचे कोऑपरेशनाचे सेक्रेटरी जे आसात ते आमी येतले. त्याच बरोबर गोंयचो मुख्यमंत्री आणि हांव आमी सकाळी 10:30 वरांचेर आमी थंय पावता अशें म्हणून आमी तांकां सांगिल्लें आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. विरोधकांक स्थगन प्रस्ताव मांडपाक न दिवपाचे आपले भुमिकेचे सभापती राजेश पाटणेकरान समर्थन केले. भारतीय संविधानात संसदेन केल्ले 126वे सुदारणेचे बिल पास करप तशेंच GST दुरुस्ती विधेयक पास करपा खातीर हे अधिवेशन आपयल्ले अशें पाटणेकार म्हणटा. तशेंच फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात लेगीत हो प्रस्ताव घेवचो ना अशें ताणें सांगलां. संविधानातल्या 126व्या सुदारणेचे बिल ह्या म्हयन्याचे 10 तारखेमेरेन पास करचे अशी सुचोवणी केंद्रान केल्ल्याचे सभापतीन सांगले. हे एका दिसाचे अधिवेशन फकत संविधानात संसदेन केल्ल्या 126व्या सुदारणेचे बिल पास करपा खातीर आपयल्ले अशें म्हणत सभापतीन विरोधकांनी सादर केल्लो स्थगन प्रस्ताव मांडून घेवपाक न्हयकार दिलो. आणि 1 डे सेशन आसल्या कारणान आयज दोनांनी दाखल केल्लो स्थगन प्रस्ताव एडजर्न मोशन एडमीट करचो म्हणून तो हांव करूं शकलो ना. एकाच कारणां खातीर की हे स्पेशल सेशन म्हणून. कित्याक आयज दुसरो विशय आसलो तो प्रसाद गांवकारान 0 आवर मेन्शन घालपाचो प्रयत्न केल्लो जो आयज मोर्चा काडला. जे आमचे ऊस उत्पादक शेतकरी आसात तेंच्यांनी मोर्चा काडला. तेंच्या बद्दल प्रसाद गांवकार सुद्दां आयज एक मोशन हाडपाचें आसलें, पण ताका सांगलें हांवें दीस अ स्पेशल सेशन म्हणून तूं हाडूं शकना म्हणून. सो ही एग्रीड फॉर दॅट. बींग अ कंटिन्युअस सेशन परत एजंट मोशन हाडूंक मेळचें ना. एजंट तुका तूं हाडूं शकता आतां नेक्स्ट सेशनाक फुडल्या. द सेम सेशन इज गोइंग टू बी कंटिन्यू फ्रॉम 3 to 7. दे कॅन ब्रिंग द सेम इश्यू इफ दे वॉन्ट बाय कॉलिंग अटेन्शन or by private member resolution, by 0 hour mention. Even with the good terms with the government, even they can keep half an hour discussion special or 1 hour discussion special with the concern of the CM or with the government. There is no issue. विधानसभेतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. 4 वर्सां पिरायेचो वाघ म्हादय अभयारण्य वाठारात सापडिल्ल्यान रानवटी प्राण्यांचे सुरक्षेचे बाबतीत प्रस्न उप्रासला. ह्या वाघाचेर विष प्रयोग जाल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्या ट्विटात म्हळा. ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाचो आदेशय आपणे दिल्ल्याचे तो सांगता.
जाल्यार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे विसेरा अहवालाची वाट पळयता. आयतारा राना विभागाक वाघाची कूड सापडली. राना अधिकाऱ्यांनी त्याची कूड ताब्यात घेऊन ऑप्टॉप्सी खातीर धाडून दिल्या. ह्या वाघाक विखाक लागून मरण आयलां आनी ताची खरसाणीन चवकशी जातली अशें मंगळारा उसरां केल्ल्या आपल्या ट्विटांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां. पूण हेचेर कितें प्रतिक्रिया दिवचे आदीं आपूण व्हिसेरा रिपोर्टाची वाट पळयता अशें विश्वजीत राणेन सांगलें. ट्रान्झिटरी टायगर तो गोंयान टायगर म्हणटा ते ब्रह्म, गोंयान टायगर बी काय ना. वाघाचे फोटो हांवूच मारता. तुमी कोण फेसबुकार पळयल्यार चडांत चड नेचर लवर म्हणटा ते हांव. पूण ते कितें आहा ते केंद्र सरकारान टीम धाडून ते बोन्स आनी ते बॉडी आनी ते सगळे ते हे वचून देर इज अ इन्स्टिट्यूट वे दे चॅक for poisoning and other things, so they will check what it is. I don't think we should jump to a conclusion unless we get the reports. Nobody can predict that what is the reason for which the tiger has died unless the report comes from that institute where these tests have to be conducted, and there is a specific institute where it has to go. So let it come, then we will take a call. माझ्याच मतदारसंघान गोळाली हो विषय घडला, पूण कित्याक की हांव थंय वचूंक ना, कित्याक ही सेन्सिटीव मॅटर्स आनी हे हायली कोणी जर थंय इन्वॉल्व आहा तर क्रिमिनली ओरिएंटेड, फाल्यां ही कॅन गो टू जेल. So let the report come and let the principal conservator of forest submit a report to the government along with the tests conducted in that institute, then we can jump to a conclusion. परवरेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. डिचोली बचाव अभियानान पालिका मंडळ आणि मुख्याधिकाऱ्याचे अभिनंदन केला. अभियानान आवाज काढल्या उपरांत पालिकेन दिवचल बाजारातले ते 5 बेकायदेशीर गाडे काढून उडयल्ले. हे कृतीक लागून मुख्याधिकारी आणि नगरसेवकांचे डिचोली बचाव अभियानाचो अध्यक्ष नरेश सावळान उपकार मानले आणि तेच बराबर अजून चालू आशिल्ली बेकायदेशीर कामां बंद करपाचो उलोय मारला. पळयात. डिचोली बचाव अभियानान दिवचल मार्केटातले बेकायदेशीर गाड्यांच्या विरोधात आवाज काढलेलो. टेम्पररी म्हणून सांगत होलसेल सोरो विकपा खातीर परवानो दिल्ल्याचो आरोप अभियानान पालिकेचेर केल्लो आणि ह्या प्रकरणा विरोधात कोर्टात वचपाची तयारी दाखयल्ली. त्या उपरांत पालिकेन रातयां पत्र्याच्या 5 गाडयांक सील ठोकले आणि उपरांत ते गाडे थंयच्यान काडले बी. तांकां मार्गदर्शन करपी मुख्याधिकारी आणि तसो निर्णय घेवपी नगरसेवकांचे अभिनंदन करतानाच दिवचल बाजार पत्रे आणि प्लास्टिक मुक्त करपाचे आवाहनय नरेश सावळान केला. पत्रकार परिषदेक त्याच्याबरोबर शशिकांत नायक, नरेश कडकडे आणि हेर मानेस्त हजर असले. आवाज उठयत असताना बिचोली बचाव अभियानाचे सगळे कार्यकर्ते एकठांय येवन हो आवाज उठयल्लो. तेंचे सगळ्यान पयलीं हांव अभिनंदन करता आनी त्याच बरोबर दिवचल नगरपालिका म्हटली काय चीफ ऑफिसर हो तेंचो एक मार्गदर्शक, तो गायड, तेणे मार्गदर्शन करपाक जाय आनी तेच्या मार्गदर्शनाचेर म्युनिसिपालिटी काम करता. तो चीफ ऑफिसर, तो एक्झिक्युटीव ऑफिसर अशें आमी सगळे मानता आनी आपल्या कर्तव्याचे पालन करता आसतना तेणे ते गाळे काडपाचें काम जे केलें पळय त्या बद्दल सगळे बिचोली बचाव अभियानाचे कार्यकर्ते आणि आमचे सगळे समस्त दिवचलकार भाव तेंचे अभिनंदन करता. नगरपालिकेन बरीचशी इल्लिगल कामां अजूनय आसात. ती कामां तेंच्यांनी कायदेशीर करची. चुकीची आसात, बऱ्योचश्यो चुका तेंच्या कडल्यान घडटाय बी, त्यो तेंच्यांनी सुदारच्यो आणि लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे दिवचलचे मार्केट हे प्लास्टीक मुक्त आणि दिवचलचे मार्केट पत्रा मुक्त जावचे इतले म्युनिसिपालिटीच्या नगरसेवका कडेन हांव मागता आणि तेंचे अभिनंदन करता. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. घरगुती वापराच्या बायोडायजेस्टरा खातीर 40% अनुदान दिवपाचे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीन थारायला. सोलर हिटरा खातीर मेळपी अनुदान 2000 वयल्यान 3000 रुपया केला. वीज मंत्री निलेश काब्रालान हे विशीं माहिती दिली.
घरगुती वापराच्या बायोडायजेस्टरा खातीर 40% अनुदान दिवपाचे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीन थारायला. सोलर हिटरा खातीर मेळपी अनुदान 2000 वयल्यान 3000 रुपया केला. वीज मंत्री निलेश काब्रालान ह्या विशीं माहिती दिली. मंगळारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेंत गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन नियुक्त करपा विशीं निर्णय घेतला. तशेंच नव्या GST बिला विशीं निर्णय जाल्ल्याचे काब्रालान सांगलें. गेडा हॅज एनहॅन्स्ड फ्रॉम 2000 to 3000 सोलर जे हिटर जे सबसिडी आशिल्ली इज मेड 3000 रुपीज. आनी दुसरें जे गेडान केल्लें आसा थ्रू एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इज वी हॅव इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम फॉर बायोडायजेस्टर 1 to 3 and 3 to 5. We will give 40% subsidy to the biodigester installed in the houses of the people. म्हणजे wet waste biodigestor asa we are introducing 40% subsidy. Rectification of appointment of dean of GMC back again आणि बाकीचे बारीक बारीक एजेंडा आशिल्ले. पण मेजर जो आशिल्लो आज जे गेडाचे 2 आशिल्ले इशू प्लस इश्यूज कन्सर्निंग GST आज बिल येयला पळय. सो दीस आर द मेजर इश्यूज ऑफ द कॅबिनेट. पणजेच्यान आमचो खबराकार ग्लेन कॉस्ता, समीप नार्वेकर आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.